ना. देव सदा करत तुका प्रार्थना मी, देव सदा करत तुका प्रार्थना मी. सर्वांक मंगळ मागता आमची ही विश्व कोंकणी, देव सदा करत तुका. हिंदू मुस्लिम ख्रिस्तवांची कोंकणी वैभास, सुंदर संगीत साहित्य कला वांटून पावका विकास. देव सदा करत तुका प्रार्थना मी. सर्वांक मंगळ मागता आमची ही विश्व कोंकणी. एक मनान आम्ही म्हणूया कोंकणीचे यशोगान, एक मनान आम्ही म्हणूया कोंकणीचे यशोगान. लोकांत विविध भारतीय भारत देश महान, लोकांत विविध भारतीय भारत देश महान. देव सदा करत तुका प्रार्थना मी. सर्वांक मंगळ मागता आमची ही विश्व कोंकणी. आता विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांणी चेडवांक उद्देशून स्वागत करता म्हणून विनंती करता. बस्ती वामन शेणे मम्माले मुखेलपणारी निर्माण जालेले कोंकणी भाशीक लोकांक गेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक निनाद कॅम्पाक येवन पाविले सर्वांक आनी विशेष जावन मेंटर्स आनी आमगेले कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे पदाधिकारी ट्रस्टीज आयिल्ले आसा. तुमकां सर्वांक मोगाचे नमस्कार आनी स्वागत करता. श्रीमंत म्हणून एक शब्द आसा पुरजनांक गोतस जाल्यार आडता दिसांतू आमी पुरजनांनी लेखला कसा म्हळ्यार श्रीमंत म्हळ्यार वेल्थ क्रिएशन दुड्ड एक्युमुलेट करचें हें पळय खंडीत करेक्ट तेवय जावका. जाल्यार आमी कोंकणी भाशीक लोक सरस्वती नदी तीरार तुकून खंयची खंयची गांवां पुरो वचून सर्वायवल जावन पुरो आयिले. जाल्यार येतना आमी पुराय आमगेले आचार विचार मुख्य जावन आहार आनी आमगेले संस्कृती आमी भास हें पुराय आमी व्हरून घेवन आयिल्ले आसा. सांगचें मुख्य कारण कसं म्हळ्यार आज हें तरणाटे चेडवांक बेबी सिटींग तुकून प्रारंभ करतना आमगेले पेरंट्सांक गेले एम कशें आसता म्हळ्यार मुखार आसून तांणी एक व्हड व्यक्ती जावका खंडीत पुरजना आशा आसता. जाल्यार ताजे वट्टू आतां सांगिल्ले खंयचेय विंगड विशय मेळना, खाली हाय क्वॉलिटी एज्युकेशन आनी तांणी मुखारसून कामां वचची वहिवाट करची कसं की तांतूच आमी कळवलेले एक 50 वर्सांत पळयतना आमी सीमीत जालेलो आसाची. तशें जाल्यार हांकां पुराय हें कोण ट्रेन करता म्हूण पळयल्यार तांणी शिकचे स्कुलांतू मस्त कडेन त्या वेवस्था ना. इता म्हळ्यार विंगड विंगड समुदायाचे जन रन करता आसताय. तशें जाल्यार कोण करता म्हणून एक गांवांतू आतां विश्व कोंकणी केंद्रा वरी आमी ते कोरया म्हूण लेखल्यार विंगड विंगड गांवांत पुरो जन आसाचे. तांणी हांगा येवच्या सौकर्य ना. हें आतां आमी कॅम्प म्हूण केलें तिकून पुरो गांवांत तुकून हांगा आयल्याचें. जाल्यार हें एक चेडवांक फ्री आसतना प्रती एक आयतारा असल एक कार्यक्रम जावची वेवस्था खंडीत आमगेल्या समाजांत अगत्य आसा. विशेष जावन सान चेडवांगेलें मन कशें म्हळ्यार वल्ली वणती वरी ताका एक फातर उडयल्यार ते ताका छापून बसता म्हळ्यार तांगेल्या मनांत तें शाश्वत आसता. म्हणटना हें पुराय आमी तांकां दिवचें इम्पार्ट करचें. टायम केन्ना म्हळ्यार एक 3-4 वर्सांचे प्रारंभ जातना हे सगळे संस्काराचे
एक प्रोसेस मुखारसून तांणी खंय हायर एज्युकेशना वच्चिताय आमी हें केल्ल्यारी बहुशा आतां आमी सांगिल्लें आहार आचार विचार हे पुराय नेक्स्ट जनरेशनाक एक बॅटन पास ऑन केल्या वरी जाता. आतां आमी पळयतना आतां ते व्हड मट्टा जातना मुख्य जावन सांगचें म्हण आसल्यार आमगेले प्रत्येक समुदायाचें आमगेलें एक देवस्थान, खंयचेय गांवां गेल्यार खंयचेय हळ्ळयें गेल्यार थंय एक आमगेलें देवस्थान आसा. म्हणटना हें पुराय आमगेलें पुजा मंदिरांतू भजना मंदिरांतू हें पुराय दिवचें वेवस्था खंडितकय जावका. इता म्हळ्यार प्रकाश मामल्या वरीकी सबित मायल्या वरीकी आशिल्ले जन गांवां जावका. प्रकाश माम पुराय गांवांत तसल जन आसा म्हण जाल्यार आमी कितले भाग्यवान. आमगेले पुराय चेडू बाळाक खंयची गांवां आसल्यार तांकां एक हक्क संबंद पाविल्ले एक नॉलेज इम्पार्टींग प्रोसेस मेळटा म्हळ्यार खंडीत ते जावका. आनी जिवनांत खाली लायक एक कामां वचून एक लायक एक व्हड व्यार कोन्न बशी मात्र न्हय. आमगेले संस्कृती हजार कटले वर्स फुडें तुकून आमगेल्या मालगड्यांनी त्याग आनी पुराय कोरून आमकां पास ऑन केलेलो आसा. हें आमी पेरंट्स जावन हांव सांगता आसा आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक आमी हें दिवत तशें जाल्ल्यार बहुशा आमी अशींच आमी आनी विशेश जावन आमी साना संख्येंत आसाची सगळे इंडियांत आमी एक 0.19% जन आसचे कोंकणी लोक. म्हणटना जन स्वल्प आसल्यार आमी ताकतवार जावन आमगेल्या संस्कृती आमी व्हरून घेवन वाडोवन घेवन मुखार व्हेला म्हणून जावता तशें जावका म्हूण सांगताची आज ही परत एक पंता कार्यक्रमाक येवन पाविल्या तुमकां सर्वांक हांव स्वागत करून देव सगळ्यांक बरें कर म्हूण सांगून मेल दोन उतर राबयता. आतां साधना बळगाचे मुखेल श्री प्रकाश शेणे हांणी प्रास्तावीक उत्तर उलोवका म्हणून निमगून घेता. हांगा आयिल्ले चेडवांक आनी पुराय मालगड्यांक मेल नमस्कार. निनाद म्हळ्यार संगीत आनी नृत्याचे एक विशिश्ट कार्यक्रम फस्ट टायम आमी करता आसाची. हातू एक खुशी खबर कसर म्हळ्यार आमगेलो ओटू मेंटर्स जावन एक दोग जन व्हेरी स्पेशल आसाची. विद्वान योगीश किणी कारकळ आनी व्हडले भजनाकार तांणी आमगेल्या चेडवांक भजन शिकोवची येता ती. आनी विदुशी वृंदा आनी वृंदा नायक आनी नृत्य शिकयता येताची. मागीर विंगडे एक 4-5 जन आमी आसाची. हांव हे विश्व कोंकणीक भेट दिवन 15 वर्सां जालीं. 2010 म्हाका वामन मामान आपोवन एक प्रोजेक्ट दिलें कुंडा कुरुकुल नाटक. तें आमगेलें फस्ट हांव करेक्ट तें ऑक्टोबर 10 टावन हॉलांत प्रदर्शन जालेलें. तशी आतां पयली एप्रिलाक 3 दिसाचें एक खाली 3 दिसांत एक अद्भुत लोक सृश्टी केलेलो आसा चेडवान. आमकां आश्चर्य आनी संतोश जाला. ह्या फाटी विंगडा विचार संगीत आनी नृत्य ताजे एक आमी प्रयत्न करता आसाची. ताजे कसन रिजल्ट येता म्हूण पळया पर आमी शेनवारा पळया. कसलें आसा आमकां आमगे समाजा चेडवां आमगेले समाजा जन टोटल भारताचे जनसंख्येचे 0.19% म्हळ्यार तशी आसतना संख्येर आमी बारी उण आसल्यार आमगेले कोंकणी भाशेर आमगेले नोटा वयरी भाशेची एक मुद्रण जावन आसा. आमगे कितलेक खुश पळोवपाचे विचार पळय 4-5 कोटीची कितली भाशेनी आसत जाल्यार तांकां तें भाग्य मेळ्ळें आमकां मेळना. नोटार एक आमगेले भाशेचें एक मुद्रण जालेलें. मागीर थोडे संख्येचे आमगेले जन विश्वाद्यंत विंगड फिल्डांत बँकींग कल्चरल आनी इन्नितर फिल्डांत नांव घेतिल्लें आसा. हांव एक 42 वर्सां जावन चेडवार एक्टिविटीज करता आसा. मिगेले गमनाक तेद्दान आयिल्ले आत्तां मिगेले ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ आसाच
म्हळ्यार तांणी व्हड जावन तांकां चेडूं जावन तांणी लायक कलावीद जावन केलो जन फॉरेनांत आसाची कामारी तांणी आतांय म्हाका हांगा कोड्याल आयल्यार फोन करचें उलोवचें प्रयास भोवशा ह्या सभेंतूय एक श्रेश्ठ बाल कलावीद आतां आसच्या पुरोची व्हडले तरी तांणी एक व्हड कलावीद जावन तुमी म्हाका जिवंत आसल्यार फोन करका म्हळ्यार म्हाका एक खंडीत विश्वास आसा अंतू ऑलरेडी केलो चेडूं वाद्य संगीत शिकून तांणी लायक एक होल्ड जालां 9th स्टँडर्ड भितर वयलें आसाचें तूं लायक होल्ड आसा आनी खंयचे फंक्शनाक मारची तितली ताकत आसा कीबोर्ड हार्मोनियमाचें पुराय आसाच तशें खंडीत जावन तुमी हे 3 दिसा शिबीर लायक करून एन्जॉय करका संगीत शिकुका नृत्य शिकुका मागीर लायक प्रदर्शन दिवका परा आनी आमगेले समाजाचे चेडवांना एक स्पेशल जावन तुमी विंगड जनाक एक दाखोवन दिवका फेब्रुवारी 8 तारखेक TV रमणबाई हॉलांत नाटकोत्सव चलता तांतू नाटकोत्सवाक आमगेलें एक नाटक जावका म्हूण सांगलां तुमी रेडी आसा बाय हय एक 4 जाणां आसाची हांव 4 जाणां घेवन नाटक करता ओके आतां एक त्या टायमाक टायम आसा आमकां सफिशियंट तेदोळ भितर आमी रेडी जावचें आनी लायक एक गुणमट्टाचें लायक अभिनय लायक लायटींग लायक कॉस्ट्यूम एक ग्रेडाची एक टीम जावका तें आमकां विश्व कोंकणीकय जावका अशें म्हणलेलें आसा तुमी पुराय विश्व कोंकणीचे एक सदस्य कितले जाणांक आतां सेकंड टायम येवचें हात वयर गेल्याची वेरी गूड सादारण एक 50% जाणां म्हळ्यार आमगेलें लास्ट टायम केलेलें कॅम्प मस्त जनाक इश्ट जालां म्हणल्याक पळया म्हगेलें एक एक्सपेक्टेशन एक 50 जन आशिल्लीं 56 रिजिस्टर जाल्लीं हेंची आमकां एक लायक टीम रेडी जावका व्हड्डालें जावका चेडवालें जावका व्हड्डालें जेवचे विशयान तूं सबीत मायान त्या विशयान तूं एक आलोचना करका हांव तुमगेलो आसा आनी चेडवांक आनी आतां वॉलंटियर्सांक प्रयासाची तांणी पुराय मानसीक जावन रेडी जावचें आनी आमी ते नाटकोत्सवाक जावचें म्हळ्यार हांव एक 3 नाटकोत्सव एटेंड जाला त्या आमगेले रमण पै हॉलांत जन फुल्ल जाताच जन फुल्ल आत्तां लायक नाटक दिवचें आनी तयार करचें मात्र आमगेलें काम एक चांग टीम चेडवालें व्हड्डालें आमी रेडी करका त्या नंतर आमगेले एक सना प्रयत्न चलता आसा हे दक्षिण कन्नड जिल्ले भितर विंगड विंगड जाग्यार खंयचेय टीम आसल्यार आमगेले गमना आयल्यार तें आमी तेज विशयान तूं एक आलोचना करताची स्टेजार हाडच्याक नायकना कट्टेन तूं एक आसा म्हूण आयकलां हांव तांणी एवरी इयर करताच काय त्या विशयान तो म्हाका टच ना पयलीं एक मनशान उलयतना पळयलें हांवें तुमगेले गमनांत खंयच्यो एक लायक टीम आसा म्हण जाल्यार आमगेले गमना हाडयाची त्या टीम आमी वेदिकेर हाडच्याक कसन जाता आनी ताजी क्वॉलिटी कशी आसा म्हणून एक अध्ययन करून त्या विशयान आमी निर्णय घेताचे येदोल ताई तुमी म्हगेलें उतर आयकून सहकार दिल्या खातीर आनी विश्व कोंकणी केंद्राक वंदन करताची म्हगेलीं 2 उतरां हांगा समाप्त करता आतां विश्व कोंकणी केंद्राचे CAO डॉक्टर B देवदास पै हांणी धन्यवाद समर्पण कोरका म्हूण निमगून घेता आयचे चेडवाची फायचे जनांग म्हणटा आमी त्या खातीर आमी कसल केला म्हणल्यार प्रश्न येता आमी मस्त उलयताचे तें कोरका हें कोरका म्हणून कोर दाखयता वय कोर दाखोवची एक
छल तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्रांत करतात पळयता आसाची आनी हांगाचे अध्यक्ष आनी ट्रस्टी हे विशयारी केन्नाय जागृत जावन आसताचे. आयचे हे कार्यक्रमांत आमगेले येद्रासचे सगळी चेडू बारी एक उमेदीन आयल्याची आनी हाका आर्थीक आनी एक आडळितात्मक बेंबल दिवचे वर्धनी आनी तांत्रीक जावन आमगेले प्रकाश पमाले साधना बळग हे दोनी संस्थेक हांव प्रथम जावन देव बरें कर म्हणटास. तशी आमगेले हें आयचे उद्घाटना एक सुवाळ्याक आयिल्ले वायस प्रेसिडेंट रमेश नायक माम आनी ट्रेजरर BR भट माम आनी सगळी विंगड विंगड चेडवाले मालगड येयल्याची तांणी पुराय सकाळीची येवन तेंगेले चेडवांक तयार केला. 2-3 दिसांतू तुमी सगळ्यांनी भाग घेवन हे कॅम्पाचे एक प्रयोजन घेतल्यार तेची व्हड तुमगेले कृतज्ञते म्हूण लेखताची म्हगेले दोनी उतरां राबाय.